वीज खात्यातल्या सरकारी जावयांचेर म्हटल्यार कामचुकारपणा करपी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतले। वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगला ह्या कर्मचाऱ्यांचे लिस्टय तयार आसा खंय। एक तर तेंचेर कारवाय जातली वा तांकां VRS घेवपाक लायतले। तशेंच लॉकडावनाच्या काळात लायटीचो गैरवापर केल्ल्यान लायटीच्या बिलांचेर कसलेच तरेचे कन्सेशन दिवचे नात अशें तो सांगता। पळयात। सिस्टम असो आसा की ताका तो लिडरशीप आसा, आमचो CM असो लिडर आसा बरो, आनी ताणें लिडरशीप दाखोवपाक जाय। म्हाका कांयच ना, हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटान म्हाका ताणें फ्री हँड दिलो। हांव ते सगळे आसा पळय एक तरी हांव CMाक सांगता की जे आमचे थोडे आतां हँडिकॅप्ड आसा ते काम करतरी, कोण पडल्या, कोण थोडे बेबदे आसा आनी सोरो पिता, आतां ड्युटेर सोरो पिना, रातचे पिता आनी मागीर काम तांकां पोलार चडपाक मेळना। लास्ट टायम तांकां असेंब्लीन हांवें तुका क्वेश्चन आसा खबर आशिल्लो, हांवें स्ट्रिक्ट सांगलें जे पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते वयर चडना ताका घेवचो ना। हांवें 25 जाणां घेवना, म्हजे पद्दतीन हांव म्हजें काम करता। पूण आज पासून म्हाका तूं पळय जाता गव्हर्मेंटान सर्वंट काम करना काडलेलें म्हाका दाखयचें, हांवूय पळयता, हांव तेजे फाटल्यान लागता मागीर कशें करपाचें तें। पूण एक सिस्टम म्हाका करपाक जाय। हांव आतां CMाक नोट मूव करतलो की एक तरी आमचे जे स्टाफ आसा, जे नॉन वर्किंग स्टाफ आसा, खूब त्रास जाता तांकां इजी, ते खंयचे पॉलिटिकल फोर्स येता, कोणाचो कॉल येता आनी ते हांगा तांकां वीक पोस्टींग दिता, अरे वयर चडना जाल्यार हांवें चडपाचें लायटीचेर, निलेश काब्रान पोलार लायट चडपाचें, तेणें काम करपाक ना ना ते पडला, ते तांकां हें जायना, तांकां सिका आनी कितें आसा म्हूण तांकां ते स्टेशनाचेर घाल, तसलें करचो ना हांव, आज पासून करूं ना। आनी हेजे फुडें जे हांवें ऑलरेडी म्हाका दिसता फूल लिस्ट काडला की हे लोक काम करना। हांव CMाक आतां सांगपाचो आहा तांकां तरी कंपल्सरी VRS दी। कितल्या जाणांची लिस्ट ते हांव शेअर आतां करूंक शकना। लॉकडाऊनाच्या काळात लोकांनी खूप वीज वापरल्या, देखून घरातल्या लायटीच्या वापरा खातीर बिलांनी कन्सेशन दिवपाचो प्रश्नच येना अशें वीज मंत्री निलेश काब्राल सांगता। कांय जाणांनी जाल्यार पॉवर पॉयंटय वाडयल्यात आनी AC बसोवन घेतल्यात। हें सगळें परवानगी घेतले बगर जालां, वीज मंत्री म्हणटा। तूं चिंत मरे, डॉमेस्टीक हावसहोल्ड कनेक्शन घरा रावले, लायटी फ्री सुद्दां चालू। म्हाका आतां लायफान प्रॉब्लम पडटा कितें जाला, आतां घरा कडेन लोक रावता पळय तेणी इल्लिगल AC बी घातल्या, आतां कन्जम्पशन चड जावपाक लागल्या आनी फिडर जे घरचे फिडर वयता पळय ते ट्रीप जावपाक लागल्या, तिथे प्रॉब्लम जावपाक लागला म्हाका दिसनी। ओके, सो तांकां आनी कसले बेनिफीट दितले घराचे, घरा सगळे घरा आसा, घरा लायटी चालू, सो तांकां न्हू फक्त एक डॉमेस्टीक आनी जे कमर्शियल आसा अप्रूव्ड लोडा परस चड यूज करता। हय, अरे मागीर तूं कसो ताका बेनिफीट दितलो। ओके, कमर्शियल कन्ज्युमर जे आशिल्ले तांकां मिनिमम डिमांड म्हूण आसता चार्जीस, ते मिनिमम डिमांड चार्जीस ना करपा खातीर आमचे खुबशे रिप्रेझेंटेशन येयले। सो CM कडेन हांवें डिस्कस केला and submitted the file, and CM is positive on the note, but the decision will be taken in the evening when he has a conference again with the officials. Okay, कशें तांकां बेनिफीट दिवं शकता। So minimum demand charges will be thought of by Honorable CM on giving benefits to all industry who were off in these 2 periods. कितें जाला प्रॉब्लम कितें जाला की minimum demand charges are not made by us. आमी जे गोंयान इलेक्ट्रिसिटी करना, we are also bringing electricity from outside the state. आणि ते आमचे कडेन मिनिमम डिमांड चार्जीस घेता। सो दॅट इज वाय वी हॅव टू गिव बॅक सो दॅट इट कॅन रिकवर। सो आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा मिनिमम डिमांड चार्जीस वेव ऑफ करपाक, पूण तो वेव ऑफ करपाचें अशें दिसना। फायंड सम सोल्युशन टुडे इवनिंग। आनी आमी जे नॉर्मली 1 तारखेक बील रेज करता फॉर आमचे जे मिनिमम डिमांड चार्जीसाचे लोक अरावंड कन्ज्युमर जे आसा, म्हणजे हाय टेन्शन कन्ज्युमर ST कन्ज्युमर म्हणटा, तेजें बील आमी रेज करूंक नाशिल्लें। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।